नमस्कार, हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. भाद्रपद म्हयनो सोंपलो की सगळ्यांक आतुरता आसता ती नवरात्री उत्सवाची. भारतभर ही परंपरा वेगवेगळे तरेन मनयतात. गोंयांतूय मखरोत्सवाची एक वेगळी परंपरा आसा. देवदेवींच्या देवळांनी मखरोत्सव वेगवेगळ्या पद्धतीन आमकां साजरी करतात तो पळोवपाक मेळटा. तर गोमंतक टीव्ही तुमचे खातीर घेवन आयला ही खाशेली कार्यावळ मखरोत्सव देवी दर्शन. चलात तर. नवरात्रीच्या पहिल्या दिसाक देवी शैलपुत्री हिची आराधना आणि पूजा करतात. देवी शैलपुत्री ही हिमालयाच्या एका मेनाक नावाच्या राजाची रूप. तिचेच दुसरे नाव म्हळ्यार पार्वती. हिका देवी शैलपुत्री महादेव खूप आवडटालो आणि ते खातीर तिणे खूप तपस्या केल्ल्या अशें पुराणांनी सांगतात. तिच्या घरच्यांच्या विरोधात वचून तिणे महादेवा कडेन लग्नूय जालें. पूण त्या उपरांत राजा मेनाकान एक यज्ञ सुवाळो आयोजन केल्ले आणि ह्या यज्ञ सुवाळ्यात तांकां आमंत्रण दिवंक ना. तिका खूप राग आयलो आणि तिची जाप विचारपाक ती थंय गेली. तेन्ना तांच्या घरच्यांनी तिचो अपमान केलो तो तिका सहन जालो ना आणि तिने त्याच यज्ञात स्वताक जळोवन लासून उडयली. तिकाच सती अशें म्हणटात. तर देवी शैलपुत्री ही साहस, कठोर तपस्या, शक्ती खातीर जाणवता. तर आमी लेगीत तिचे हे गुण आत्मसात करपाक जाय. गोयच्या या आगळ्यावेगळ्या मखरोत्सव परंपरेच्या पहिल्या भागात गोमंतक टीव्ही तुमकां घेवन आयला मडकयच्या श्री नवदुर्गेच्या दर्शनाक. मडकयच्या या नवदुर्गेच्या देवळान आमी आयिल्ली आसा. मात हे जी नवदुर्गेची जी मुर्ती आसा ताची एक वेगळें आकर्शण आसा, कारण तिची मान जी आसा ती एका सायडीन बागवल्ली आसा. ह्या फाटल्यानूय कांय आख्यायिका आसतल्योच. तशेंच ही जी तिची मुर्ती आसा चतुर्भुजा, ह्याय विशीं आमकां जाणून घेवपाचें आसा काय ना. तर चलात तर ह्या विशीं आनीकूय म्हायती जाणून घेवया. नमस्कार, हांव मकरंद घैसास. श्री नवदुर्गा मंदिर मडकई हांगासरलो पुरोहिताच्याच घरांतलो. पुरोहिताकूच आमचे प्रशांत घैसास जे आसात मुख्य पुरोहित, तांकांच आमी सगळे हांगासर सहाय्य करपाक घरांतले सगळी मंडळी आसता. ह्या मंदिराचो जो कितें इतिहास हांवेंच स्वता बरेच प्रयत्नांनी सोदला काही वर्सां फाटीं, आनी तातूंत म्हाका बऱ्योच गोश्टी अश्यो आढळून आयल्यो की हें मंदिर साधारणतः 793 राष्ट्रकूट वंशी अमोघ वर्षाच्या काळांतलें बी आसूं येता.
ताचें कारण म्हणजे मंदिरांत जे व्हडल्यो 2 समयो आसात त्या समयांचेर 2 तोंडाचो भारुंड पक्षी, जाचें वर्णन संस्कृत ग्रंथांनी भारुंड पक्षी म्हणून केल्या, ताका आमी हांगासर गंड भैरव म्हणटात किंवा गंड भैरव अशें म्हणटात. त्या पक्षाचें चिन्ह किंवा त्या पक्षाचे प्रतिमा त्या समयीचेर आसा. त्याच प्रमाणे त्या राष्ट्रकूट ते डायनेस्टी ते राजे जे आशिल्ले तांचं जे राजचिन्ह आशिल्लें ते 2 तोंडाचो असोच पक्षी आसा आनी ताका लागून हें मंदिर बरेंच जुनें आसपाची शक्यता आसा. दुसरी म्हत्वाची गोश्ट म्हटल्यार घैसास हो उल्लेख सुद्दां त्या राष्ट्रकुटांच्या संजाण ताम्रपटात सापडटा. भारत इतिहास संशोधक मंडळ पुणे ह्या ठिकाणी उपलब्ध आशिल्ल्या एका त्रैमासिकांत एक ताम्रपट दिल्लो आसा 11व्या शतकांतलो, साधारणतः 1107, आनी कदंब त्रिभुवन मल्लकालीन एक ताम्रपट शके 1028 अशें ताचेर बरयल्लें आसा. आनी तातूंत भितर घैसास मडकई गांव हांचो उल्लेख आसा. म्हणजे साधारण 11व्या शतकांतूय बी ह्या गांवाचोय उल्लेख सापडटा की तें आसा म्हणून. म्हणजे ताजे पयलींच्यान केन्ना तरी ह्या मंदिराचो उल्लेख किंवा हें मंदिर आसपाची आसा तेन्नाच्यान शक्यता आसा. त्याच प्रमाणे देवीची जी चतुर्भुज मूर्ती आसा त्या मुर्तीचें जर निरीक्षण केलें जाल्यार आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हांचे कडल्यान फाटीं आमी रिपोर्ट घेतलेलो. ताजेर तांणी साधारण 14th century CE अशें साधारण बरोवन दिलां, पूण ते म्हणटात साधारण अशी मुर्ती ताज्याय पयलीं सुद्दां करताले चडशे करून. म्हणजे अशा प्रकारचें कोरीव काम ताज्याय पयलीं आसतालें. कारण तिची जी धाल धरपाची पद्दत आसा ती बेल्ट हांगासर हाताक आसा आनी अशा प्रकारची मुर्ती बरीच जुनी आसपा येता. आनी असोच हांव शोध घेता घेता फाटल्यान गेलो तेन्ना अशें आढळून आयलें की सप्तशृंगी माता जी आसा न्ही, सप्तशृंगी मातेची जी मुर्ती ज्या पद्दतीन आसा तिका जो डिझायन फक्त ती थंय 18 हातांची आसा आनी ही हांगा चतुर्भुज आसा, इतलेंच. पूण तुमी सप्तशृंगी माता जर पळयली जाल्यार सप्तशृंगी माते प्रमाणेच ही मुर्ती तुमकां दिसतली. तशीच मान, तशेंच पोजिशन, तशेंच पवित्रा म्हणजे तो महिषासुराक मारपाचो, हें सगळें तशाच प्रकारची रचना आसा. ताका लागून हें आस्थापन किंवा हें संस्थान बरें जुनें आसा देवीचें. त्याच प्रमाणे हांगा गांवांत जी वेवस्था आसा न्ही, जशें सप्तशृंगी मातेची 7 कितें म्हणटात तशें शिखरां सभोवती आसा म्हणून ती सप्तशृंगी माता, तशी ह्या गांवांत 7 वाडे आसात. त्याच प्रमाणे तुमी देवस्थानांत जर पळयशात मंटपाक 7 खांबे आसात. देवीचें स्थान गर्भकुडीत आसा न्ही तें 7व्या स्थानाचेर देवी आसा. देवीचे जर तुमी नित्याच्यो आरती जर पळयशात, ज्यो पुजेच्या वेळार नमीचे दिसा बी आमी करतात, त्यो 7नीच म्हणजे 7च आरती आसतात, पेटयतात त्यो आरती. ह्या सगळ्या गोश्टींचो जर अभ्यास केलो जाल्यार हें मंदिर आनी ही देवता बरीच जुनी आसा हें तुमकांय बी समजून येतलें. आतां आख्यायिका कितें आसा, नंतरच्या काळांत अनेक लोकांनी तांकां जशे जशे अनुभव आयले त्या प्रमाणे देवीचो महिमा गायला. तर आमचे वांगडा आसा मडकयचे कांय ग्रामस्थ जे फाटली साबार वर्सां ह्या मकरोत्सव परंपरेची अनुभूती घेतात. तर ह्या विशीं तांचे कडल्यानूय आमी जाणून घेवया. चलात सर, तुमचें नांव? म्हजें नांव विलास नायक. तुम्ही ह्या मकरोत्सव परंपरे विशीं आमकां थोडी म्हायती सांगूंक शकता? हय हय हय. आमी मकरोत्सव म्हणजे आमी ल्हानपणा पासून हांगसरलेत न्ही, ह्याच वाड्या वयले दोगूय आवय आमचो. तेन्ना आमकां हें सगळें खबर आसा न्ही, आमी ल्हानपणा पासून आशिल्ले हांगसर. मकर केन्ना स्टार्ट जालें, मकराक कितलीं वर्सां जालीं आमकां खबर आहा. आनी मकर आमीच चडयताले वयर. कितलींशीं वर्सां जालीं सादारण मकराक? मकरा आतां 100 वर्सां जावन गेलीं. माहीत जाली, माहीत जाली, सारकी माहीत जाली. तेजे बोर्डाचेर पासून आसा सगळें, मकराची वेवस्थीत सगळें आसा. ओके सर, तुमचें नांव? राजा नायक. तुमचोय अनुभव आमकां थोडे शब्दां भितर सांग. म्हाजी वर्सां आतां 70 वर्सां आनी 70 वर्सां हांव सांगूं शकता. पयलीं हें मकर म्हणजे हेजे पयलीं तें आसा मकर चल हें करता, पूण ते पयलीं हे सारस्वत म्हणटा न्ही महाजन ते हें करताले. हातून पयलीं 3 राती देवीचो आसतात
आनी बाकीचे तर तेंच्यो तुमकां फॅमिली आसा तेंचे ते प्रमाणे ते हें करतात. आतां 2014च्यान हे प्रतिश्ठानान म्हणजे ग्रामस्थांनी हें केलें ताणें हाती घातलें म्हणजे एक हें जालें कळ्ळें. आनी मागीर आतां ग्रामस्थ चलयतात. हें खरें देवूळ न्ही 850 वर्सां पयलींचें देवूळ हें. पूण ह्यांच्यांनी कितें तें महाजनी एक्ट प्रमाणे तिणें हें केलें आनी तिणें तें खूब हें केलें कमी 200-400 वर्सां जालीं म्हणजे पोर्तुगीज टायमार तेन्ना बाटाबाट येताले न्ही तेन्ना देवाक घेवन येताले पळय तशें तें 400 वर्साचें म्हणटा. पूण हे तेजे पयलींचें कळ्ळें. पोर्तुगीजा टायमार हे हांगसर येयल्ली ना. हांगसरलोच भट एक एक्चुली गांवचीची हय गांवशीची हें म्हाका खबर आसा. गांवशीच्यान ती हांगा मडकयकान्न कशी जाली हें तुमी थोडक्यात सांगू शकता आमकां? तो भटपय आशिल्लो हांगसरलो तो फेरीन व्हडें आशिल्लें पयलीं टार म्हणटाले ताका आमी. ते तारीन ती सेवा करपाक तो हांगा वतालो गांवची वतालो. अशी आसा डोंगरे वयल्यान अशी तार आसा. आतां ही पळय फेरबुडा तशी ना. अशी एक तार आशिल्ली. तार म्हणल्यार व्हडें ल्हान व्हडें दोंगरे बी थ्रू जाताले तेन्ना तशें वयताले आनी त्या व्हड्यान तो आयल्लो. आनी तेका मागीर जाणटेपणां कितें जालें तेणें तिका सांगलें आपूण आतां जाणटो जाल्लो आसा तेन्ना आपल्या कडेन येवपाक हांगा जायपा ना तेन्ना तूं कितें म्हणटा आपल्या हें कर कळ्ळें. म्हूण तो तिका सांगलो आनी तो येयलो घरा येतकीर तिका रातू हें जालो सपनाक हें जालें तेणी हें दिलें कळ्ळें की तूं हांगा येवपाक गरज ना आपुणूच थंय येता. हो दिपस्तंभ आसा न्ही तो पयलीं लांकडाचो म्हणजे माडाचो आशिल्लो. असो उब्बो आशिल्लो आनी ताका कोरीव काम करून म्हणजे हें दवरपा पणटी दवरपा लागून म्हणजे हो बांदता आसतना ताका प्रसाद जायनाशिल्लें हो दिपस्तंभ. तेणें कितें मागीर प्रसाद घेतलो बाया माजनांनी आनी कितें सांगलें आमी ताका तसलोच एक खांब करून थंय लायता माडाचोच तेन्ना मागीर प्रसाद जाला. त्याच प्रमाणे नवरात्रोत्सव ह्या वर्सा आमचो 10 दिसांचो आसा पूण 9 दिसांचो नवरात्रोत्सव आसताच. त्याच प्रमाणे दर दिसा एक वाहन आसता. आज जें वाहन आसा तें आमी अश्व अशें म्हणटात किंवा वास्तवीक तो तशें पळोवपा वचत जाल्यार गर्दभ वाहन. कारण महाकालीचें जें वाहन आसा न्ही तें गर्दभ वाहन. ताका लागून तें दिसपाक तशें दिसता जें वाहनाची रचना आसा. कारण 7व्या स्थाना वयली ही देवी. पयलें प्रथमम शैलपुत्री ती, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेती, कुष्मांडेती, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेची, षष्ठम कात्यायनीतीच, सप्तमम कालरात्रीच ती ही देवी. ताका लागून सगळे हांगासर 7 संख्येनीच आसता एरवीम. आनी दर दिसा वेगळे वेगळे वाहन. आतां 10 दीस आशिल्ल्या कारणान पयले दिसा आमचो अश्व जालो, दुसरे दिसा नंदी, तिसरे दिसा हनुमान किंवा मारुती, चौथे दिसा मागीर हत्ती, ताजे नंतर मागीर हत्ती जाल्या नंतर ना हत्ती जाल्या नंतर गरुड जाल्या नंतर सिंह जाल्या नंतर हो जो हांवें वर्णन उल्लेख केल्लो जो पक्षी आसा न्ही तो भारुंड पक्षी किंवा गंड भैरव हो 8वें दिसा आसता. आनी 9वें दिसा मागीर महिषासूर मर्दिनी किंवा आतां 10वें दिसा आयिल्ल्या कारणान एक आमचो दीस वाडलेलो आसा. त्या प्रमाणे हांगा 10 राती किंवा 9 राती ज्या प्रमाणे येतात त्या प्रमाणे हो उत्सव जाता. पूण निमाणी जी रात आसता ती पूर्ण रात्रभर हांगासर उत्सव आसता. हो सादारणतः 2:30 पालखी उत्सव जाता महानवमी म्हटल्या नंतर आनी 4-4:30 सुमार मखर जाता, मखराचो उत्सव जाता. ताजे नंतर हांगा रवळनाथाच्या देवळान तरंगांचो उत्सव आसता. रवळनाथाचो भार तरंगां तोय उत्सव हांगासर जाता. ट्रेडिशन आसा त्या प्रमाणे. आनी तो थंय म्हणजे तरंगणी जाली हाची रवळनाथाची की मागीर हांगासर देवी मखरांतली काडपाची पद्दत म्हणजे सूर्यबिंब दाखोवन देवी काडपाची पद्दत आसा. म्हणजे हो रात्रभर उत्सव महानवमीचो हांगासर तुमकां पळोवपाक मेळटा. श्री सरस्वती नमः. श्री गुरुभ्यो नमो नमः. सजयति सिन्दूरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानाम्.
मखरोत्सवाक सुरवात जातली आणि त्या निमतान हांगा लोकांची गर्दी आमकां पळोवपाक मेळटा. हळूहळू लोक जमपाक लागिल्ले आसा. तर आमचे वांगडा आसा, तुम्ही पळोवपाकूच शकता की ग्रामस्थ आसा, तांच्या कडल्यानूय तांचो अणभव आमी जाणून घेवया. सर, कितली वर्सां जाली फाटली तुम्ही ह्या मखरोत्सवान वांटेकार जातात आणि तुमचो अणभव आमकां थोडक्यात सांगा. तशें पळोवंक गेल्यार आमी ल्हानपण पासून हांव हेतू देवळांत वांटेकरी आसा. पूण काही असो इन्सिडंट जालो, त्या इन्सिडंटान आमकां पूर्ण सेवा करपाक मेळ्ळी देवतेची, कळ्ळें तुमकां. आनी हे देवतेचें वैशिश्ट कितें आसा की ही आतां सुद्दां नवदुर्गा ही आसा न्ही, बाकी कडेन सगळे कडेन घट पुजतात. हांगा ही घट पुजनात, ही प्रत्यक्ष घटाचेर आसा. कसलेय कार्य आसूं, दादल्यांचो जितलो वांटो आसता ताच्या परस मातसो चड बायलांचो आसता. तर ह्या आयच्या मखरोत्सवान बायलांचो कितलो वांटो आसा, ती कितले उत्साहान ह्या मखरोत्सवान वांटेकार जातात ते जाणून घेवया. तुमचें नांव? म्हजें नांव अमिता महेश नायक. हांव म्हालवाडा हे वाड्या वयलें. आमच्या मडकय गांवांत 7 वाडे आसात आनी 7य वाड्यांनी मदीं अशी आमची नवदुर्गा आईचें देवूळ बसलेलें आसा आनी ती 7य वाड्याचें रक्षण करता आनी ती रक्षण करणारी आई आमची. आनी अशी आमी ल्हानपण आमच्या हांगात, हांव हांगचेंच म्हालवाड्या हे गांवांत आनी म्हाका दिलाय बीन थंय. ल्हानपणा पासून आईची एक ओढ आशिल्ली ती परंपरेनुसार आसा. आनी एक प्रसंग असो येयलो की आमकां असो एक हें जालो म्हणजे ते आईनूच सगळें घडोवन हाडलां. आनी आमचो असो प्रसंग जालो की सगळे आमच्यो बायलो ज्यो गांवच्यो हें आसा तांकां एक जागृत केलें तिणें. जागृत करून म्हणजे तिचे सेवेक आमी आतां तिची सेवा ही हांगा चालू आसा, अखंड सेवा आमची चालू आसा. म्हाजें नांव स्मिता मडकयकर. हांव धूव बी हांगची आनी सुनूय हांगचीच. म्हाजो अनुभव आसा की म्हाका देवते बद्दल खूब, म्हाजी आवय ना पूण हांवें देवतेक आवय मानून म्हाज्या हांव फुडें हिजे चरणी हांव म्हाजी सेवा करता म्हाजी म्हणजे आवय मानून. आनी तेजी म्हाका प्रत्येक अनुभूती आहा की ती म्हाका उल्याक पावल्या. कसलेच संकटां म्हाका तेणी मार्ग दाखयला आनी हो म्हाजो अनुभव. आनी म्हाका सदां तिका फुटपाक तिका पळयतकीर म्हाका सदांच रडपाक येता. मेन म्हळ्यार दोळ्यांक म्हाज्या सदांच दुकां येता. एक म्हळ्यार कितें, सगळे आमी उत्सव करता पळय न्ही, सगळे ग्रामस्थ मेळून आमी करता. हांव मोहिनी नायक आनी हांव हांगसर मडकयची धूव, पण दुसऱ्या गांवांत लग्न करून दिल्या. पूण आमचें ध्यान न्ही फक्त हांगा येयल्यार देवते कडेनूच आसता. एक नम आसूं, देवळान पुजा आसूं, शुक्रार आसूं, आमी कंटिन्यू केन्ना देवळान कामां सकून येतली आनी देवळान केन्ना येवन हांगा बसतली, भजन आयकतली, अशी आमच्या मनाची इच्छा आसता. मडकयकान श्री देवी नवदुर्गा हिच्या बद्दल आमी आनी माहिती जाणून घेऊया. तर आमच्या वांगडा आसा श्री देवी नवदुर्गा प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष शैलेंद्र पणजीकार. तांचे कडल्यान ह्या देवळाची आमी आनी माहिती जाणून घेऊया. नमस्कार, हांव अध्यक्ष श्रीदेवी नवदुर्गा प्रतिष्ठान. देवतेक आसलेले कितें सगळे गांवकारांनी, सगळ्या मडकयकारांनी, ग्रामस्थ, कुळावी, सेवेकरी, भक्तगण आनी वाड्याकारांनी सगळे येवन देवतेचे उत्सव करपाचे अशें देवतेच्या मनान आसलेलें. आनी तें आमचें नशीब. आयज सगळे आमचे जर आमी म्हणटा आमचें नशीब की आमकां देवतेची सेवा करपाक मोठ्या उमेदीन आनंदान सगळ्यांक मेळटा. पयलीं हो रायट कोणाक नासलो. पयलीं एकूच समाज आपलो रायट म्हणटालो आनी तेंच्या महिलांक सुद्दां रायट नासलो. एक्चुअली सांगपाक म्हटल्यार जे आमी देवस्थान रेग्युलेशन एक्ट म्हणटा त्या एक्टान सुद्दां महिलांक रायट ना. पूण आयज सगळ्या ग्रामस्थ, कुळावी, सेवेकरी, भक्तगण मोठ्या उमेदीन आपूण सगळे उत्सव करता आनी हे उत्सव अशें चालू उरतले. ग्रामस्थ, कुळावी, सेवेकरी, भक्तगण आनी पुरोहीत मोठ्या आनंदान फुडली जी उत्सव आसा म्हणल्यार कसले येता ते उत्सव सगळे मोठ्या आनंदान आनी उमेदीन करतले. त्याच प्रमाणे महानवमी दिसा हांगासर 9 केळीच्या गब्यांची पुजा बांदपाची पद्दत आसा. ही बऱ्याच वर्सां पयलीं पासून पद्दत आसा. 9 केळींच्या गब्यांची पुजा ही नवदुर्गा आनी 9 दीस नवरात्र हेजें एक वेगळेंच वैशिश्ट्य आसा. हाजें वैज्ञानीक दृश्टिकोनूय आसा तातूंत भितर. आनी दुसरी म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे आख्यायिकाय आसात. ह्या सगळ्या गोश्टींनी जर विचार केलो जाल्यार ती 9 केळींची गब्यांची पुजा आनी विजयादशमी हाजें कितें तरी सांगड पयलींच्या लोकांनी घालून ही पुजा हांगासर तशी त्या पद्दतीन दवरल्या. आनी मल्लिकार्जून म्हणून एक हांगासर देवता आसा. ती एकादशी दिसा हांगासर देवीक दर्शन दिवन गेली की मागीर ती 9 केळीची गब्यांची पुजा आरती करतात आनी सोडयतात. अशी हांगासर एक विशेष पद्दत आसा. तर आता थोड्याच वेळान आईच्या पहिल्या दिसाच्या मखराची सुरवात जातली.
भक्तांच्या एका उल्याक पावपी अशी श्री नवदुर्गा आईची आमी मखरोत्सव पळयले. भक्तांनी व्हडा उमेदीन हो मखरोत्सव आयज साजरो केल्लो आसा. नवरात्रीचो पयलो दीस जावन आसा. फुडले 9 दीस तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर मखरोत्सव देवी दर्शन ह्या खाशेल्या कार्यावळ्यांत गोंयच्या विंगड देवी देवतांचे मखर उत्सव पळोवपाक मेळटले. तर अशा आनीकूय मखर उत्सवाचो तुम्ही आनंद घेऊ शकतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.